म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आमचो विशय जावन आसा बोणकुणीन आसलोल्यांक बोरवशाची कीर्ण जावुया. आयज आमी बायगोंत आंद्रू 2 लाख आनी ताच्या सांगाताचो उगडास केला. ते बावरताक लागून व्हिएतनामांत देशांत ताका बोणकोण फावो जाली. पूण बोणकोण फावो जावन ताणें आपलो बावार्थ सोडून दिलो काय ना. जायते त्रास कोस तांकां पडले बोणकोणीन, तरी पूण ताणें बावार्थ आपलो सोडून दिवंक ना. जेजूचेर विस्वास दवरलो, देवाचेर बावार्थ दवरलो आनी देवान ताका आयज सर्गीचें राज फावो करून बायगोंत म्हूण आमी ताका पाचात्तांव. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे पयले वाचपान आमी 4 तरणाट्यांची खबर आयकल्या. दानियल, हननाय, मिशायल आनी आजारिया. ह्या तरणाट्यांक धरून ते जुदेव आसले, पूण ताका धरून नबुकदनेझार राजान ताका बाबिलोनांत व्हेले आनी थंय ताका ताचो बरो परामर्श केलो. आनी ते कित्याक ताचो बरो परामर्श करताले, जेवण ताका दिताले आनी सगळें करताले, पूण तांणी आमकां सादें जेवण दी म्हूण सांगलें. उपरांत ताका जायते तांणी संवसारी वस्तूंनी बसयलें. बरेंपण तुमच्या जिवितांत येतलें आनी शकी तुमी कितें करूंक जाय, तुमचो बावार्थ सोडून दिवंक जाय. पूण हे सगळीं जाणांनी तरणाट्यांनी ताका जेवण दिलो तें ती जेवूंक ना. सादें जेवणांनी ताका उदीकूच घोटाय मेळ्ळी. आनी उपरांत बावार्थ सोडचे सुवातेर तांणी आपलो जीव भेटोवंक ते जिवीत भेटोवंक ते तयार आसले. मोगाच्या भाव भयणीनो, तांच्या भावार्थाक, तांच्या विस्वासाक लागून देवान ताका आशिर्वादान भरले, शाणेपणान भरले, जाणवायेन भरले. देव आमी तांचेर विस्वास दवरता तेन्ना देव आमकां साणिना, न्हय म्हूण सोडिना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी त्या विधवेची खबर आयकल्या. तिणें आपले ते पेटयेंत आपल्या लागीं आसलोलें तितलेंच घातलें आनी अशें करून आपल्याक जेवणाक देखून जाय आसलेलें तें दुडू ते पेटयेंत घालें. एके भाशेन येवस्तर हे विधवेन आपल्याचें काळीज, आपल्याचें जिवीत ते पेटयेंत घातलें, दाखोवन दिलें म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. देवाचेर विस्वास दवरून हांवें सगळें म्हजे लागीं आसलें तें थंय घातलें. ही दोनूय वाचपां आमकां गुडास करतात. देव कितें पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो? देव आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें उदारपण, आमचो भावार्थ देव पळयता. आनी देव आमकां बरवशान, भावार्थान भरता, परतून अदीक गोट जावंक आपले कृपेन आनी आमकां आदारान भरता. आनी आयज करीत भाशेन आमी बोणकोणीन आसलेल्यांक आमी बरवशाची किर्णां जावंक आपयलां. आनी आमी कशीं बरवशाची किर्णां जावंक पावता ह्या बोणकुणींत आसलेल्यांक? पयलीं आमचें मन आसूंक जाय. बोणकूण म्हणल्यार कितें? एक घर, थंय रावतात ताचें सुदारणी करपाचें, तांकां शिकोवप दिवपाचें, कावन्सिलींग करून आपल्या जिवितांत बदलणी हाडपाचें, ताच्या मनीसपणाचो हक्क राखपाचें घर. जायते फावटी आमचें मन दुसरेंच आसता. देखून आयज आमी खेरीत भाशेन ताचे पासत मागता आनी ताचे पासत आमच्यांनी कितें करूंक जाता तेंय आमी पळयता. पयले सुवातेर ताका बोणकुणींत आसलोल्यांची आमी नीत करूंक फावना. नीत देव करतलो, ताचेर फर्मोण मारूंक फावना. पूण ताका आमच्या काकलुतीच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवंक जाय. जेन्ना आमी ताका आमच्या काकलुतीच्या दोळ्यांनी आमी पळयता, आमी जेजूच्या दोळ्यांनी आमी पळयता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार कोश्टवतल्यांक, दुखी जालोल्यांक
बुजवण दिवंक तांकां पेकोणी फावो करून कोयद्यांक सुटका दिवंक तर मोगाचे भाव भयणीनो तांकां नितीनून निती आमी पळयनाव नीत तांची करिनाव पूण आमी तांकां काकलुतीच्या दोळ्यांनी आमी पळयता आनी अशें करता तेन्ना जेजूच्या दोळ्यांनी आमी पळयता दुसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो ह्या बोणकुणीन आसलोल्या पासत आमचें मागणें आमी करूंक जाता मागण्या वरवीं आमी तांचे पासत मागुया तांच्या जिविताची बदलणी जावंक तांच्या मनीसपणाचे हक राखूंक तशेंच आमी आमचे लागीं जाता ते भाशेन उपास त्याग करून हें सगलें तांचे पासत आमी भेटोवया देवान तांकां कुरपा दिवंक तांचें जिवीत दुसरे भाशेन करूंक परतून समाजांत येवन तांचें जिवीत जिवंक तिसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो जायते NGO आसात बोणकुणींत वचून ते बोणकुणींत आसलेल्या लागीं भासाभास करतात तांकां कावन्सिलींग दितात तांकां शिकयतात आमच्यानी थंय वचूंक जायना म्हणटच आमच्या उदार मनान उदार काळजांनी तांकां आदार दिवंक जाता आमचे लागीं घडटा ते भाशेन आनी ते तांकां हो वावर करूंक उपयोगाचें जातलें आनी तिसरे सुवातेर मोगाचे भाव भयणीनो आमचे मदें जायते जाण वकील आसात जाणवायेचे मनीस आसात आनी तसले शिकनारोय आसात बोणकुणींत आसलेल्यांक थोडे जाणांक दोन तरेची मनशां आसतात बोणकुणींक थोडीं आसतात घाराणें घातलेलीं कसलीच चूक आदारूंक ना पूण तांकां बोणकोण फावो जाल्या घाराणें घालून दुसरे वाटेन चूक करून बोणकुणींत आसा मात तांचे पासत एक फावटी कोणू आसना झुजूंक तांचे पासत वावरूंक तर असले मनीस आमचे मदीं आसात तेन्ना तांकां सदांच आदाराचें जावंक आनी हे तरेन तांकां आमी बरवंसो दिवंक वावरुया आमच्या फिरगोजांनी जायत्यो समुदायो आसात जाता तें परवानगी घेवन परमिशन घेवन आमी तांकां भेट करूंक जाता आनी भेट करून आमी कितें दाखयता मोगाच्या भाव भयणीनो पबेत सोबेन तुमकां सोडूंक ना पबेत सभा तुमच्या सांगाताक आसा पबीत सभा तुमच्या बराबर आसा अशें करून अशी आमची कोरणी आदारून आमी तांकां बरवशान भरतल्या तर मोगाच्या भाव भयणीनो अशें असलें जिवीत आमी जियेतना जेजूची शिकवण जेजूची तत्वां आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालतल्या भायगोंत फ्रांसीस शावेरान आयचो नोवेनाचो पयलो दीस भावार्थ वाडोवंक ताणें सादी मागणी खेडे गांवांनी भोंवलो आनी हे मागण्या वरवीं ताणें ताचो भावार्थूय घट केलो आनी तशेंच तांकां बरवशान भरली ताचे हक राखले तर बायगोंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमी दुसऱ्यांक भावार्थाची मनशां जावंक बरवशाची मनशां जावंक आनी खुणा जावंक आमी मागुया ओरी करून आजच्या संवसारांत खाडकी खोणशांनी बायगोंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जेजूचो उजवाड तांकां पावोवंक आमकां त्याच देवाची कृपा ह्या मिसांतल्यान मागुया